काँग्रेस फुडारी दोतोर केतन भाटीकार हांकां पिरायेच्या 41व्या वर्सा मरण आयलें. राती कडेन प्रवास करतना अनमोड घाटात राविल्ले कडेन तांकां सोरोप चाबिल्लो. उपरांत मध्यान राती 3:30 सुमार 108 तांकां धार बांदोडेच्या भलायकी केंद्रात भरती केल्ले, मात ते जगपाक पावले ना. केतन भाटीकार हे वेवसायान फिजिओथेरपिस्ट आशिल्ले. फोंडे विधानसभा पोटवेंचणूक रद्द जाल्ल्यान तांणी सर्वोच्च न्यायालयांत याचिका दाखल केल्ली. तांच्या मरणाचेर मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत धरून मोगोपा फुडारी सुदीन आनी दीपक ढवळीकार, काँग्रेस फुडारी तशेंच हेर राजकीय फुडाऱ्यांनी दुख्ख उक्तायलां. मिटींग पण येताले पळय न्हू, रातचे थंय मला जेवया लेट जावचो. जेवपी ताका म्हाका डायबिटीज म्हाजो मुतपा ताका सांग उदक इमिडियटली मुतपा जाय पूण म्हाका मुतपाक थांबय बरो. पूण दांडेले भितर आसता हांव थांबला पळय न्ही, आनी तोय चलप ना हांव मुतपाक मुताक द्यायला हातींतलो तेका 2 फोन आसता, एक हातींतलो फोनूच पडलो कारण तसोच दवरलो. मुतलो बितलो तो फोन काडपाक गेलो तेन्ना सुशें कोणी हासपाचो दिसता म्हणपा लागलो. बटन लायलो सांगलें गाडी येता आसतना येलो अनकॉन्शियस जालो. Patient was brought at 3:32 a.m. with the 108 ambulance at our PHC. Patient was not responding. He was cyanosed, and after that we took the ECG. It was flatline, and then we did all the resuscitation measures, but still the ECG was flatline. So we declared him dead at 3:45 a.m. आमकां खरेंच शॉकिंग न्यूज ती, कारण अशें मरण येतलें म्हणून एक्सपेक्ट नाशिल्लें. कारण ताणें आपलें जिवन जें आसा तें सगळें लोकसेवे खातीरूच ताणें समर्पीत केल्लें म्हणलें जाता. एकदम धक्कादायक गोश्ट म्हाका सकाळी सादारण 5 पयलीं कळ्ळी आनी म्हाका जेन्ना सांगलें तेन्ना इट वॉज अ शॉक. कारण सादारण 1 तासाचो प्रवास करून ताका जेन्ना हाडलो तेन्ना सादारण मोने पावपाकूच तो बेशुद्ध जालो अशें म्हाका ताणें सांगलें. आनी इट वॉज अ रियली शॉकिंग. म्हणजे आमी मनां सुद्दां धरूंक शकना की अशें आमच्या हातूंत घडूंक शकता म्हणून. अशें ह्या म्हज्या मित्राचें निधन जालें आनी खूब म्हणजे एक जिवनांतलो आमच्या आतां म्हणटा जिवनांतलो एक वायट काळ असो हांव म्हणूंक शकता. बरो फिजिओथेरपिस्ट लोकांच्या खातीर पावपी खूब वायट दिसता. It is shocking when we heard about the sad news, the demise of Dr. Ketan Bhatikar. आणि फोंडाचो न्हू गोंयकाराचो लिडर इतलो म्हाका दिसता डेडिकेटेड आसलो. इट इज रियली शॉकिंग. आनी एक उमेद म्हाका दिसता इतलो एग्रेसीव मनीस म्हाका राजकारणाक तरी चोयल ना. इतलो एग्रेसीव शू गो ऑल आउट टू हेल्प. आनी चल या लास्ट वीक म्हाका फोन केलो एल्टन बाब परतून करया मरे घोट करया मरे आमगे सगळें आतां इलेक्शनाक रावया मरे सगळें अशें करून. इट लायक ही वॉज टोटली इन टू इट एंड इट इज नॉट दॅट पॉलिटिक्स अशें म्हणजे दॅट लव फॉर हिज पीपल. केतन भाटीकाराचे दुःखद निधन आणि ज्या परिस्थितीन जाला ते आयकून खूब वायट दिसलें. केतन भाटीकार म्हणटा तो एक सामको पॅशनेट आनी खूब म्हणल्यार मनांतल्यान काम करपी मनीस, धडपडी खूब करपी आनीक अशे भशेन ताचें मरण येवप आनी फटाक करून जें येता तें आयकून खूब वायट दिसता. अत्यंत दुःखद घटना आज सकाळ फुडें घडिल्ली आसा. ते म्हळ्यारूच डॉक्टर केतन भाटीकर, फोंडेचो एक खडेगास फुडारी म्हणचे पेक्षा हांव एक सामाजीक कार्यकर्तो जाणेन न थांबता न थकता आपले बरेचशे फोंडेकारां खातीर आनी सरावंडीच्या भागां खातीर ताणें योगदान दिल्लें आसा. भगवान की आत्मा को शांति दे. वो गोवा के बहुत बड़े नेता थे, लोग उनको बहुत प्यार करते थे और मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान से उनको अपने चरणों में स्थान दे. सदैव लोकांक लागून वावुरपी आज आमच्या मदीं ना. इतले दृश्य पळोवन खूब म्हणल्यार आय हॅव नो वर्ड्स. दोतोर केतन भाटीकार हांच्या निमण्या दर्शना खातीर लोकांनी मोठ्या संख्येन हजेरी लायिल्ली. तांच्या कुडीचेर फोंडेचे मसनभुयेंत निमणे संस्कार जाले. आदले आमदार लव मामलेदार,
मंत्री रवी नाईक आणि आता फोंडे पोट वेंचणुके खातीर काँग्रेसीचे उमेदवार आशिल्ले दोतोर केतन भाटीकार हांकां एकाच तारखेर मरण आयलें. म्हयने वेगवेगळे आशिल्ले तरी तारीख मात सेम 15. लहू मामलेदार हांकां 15 फेब्रुवारी 2025 वर्सा मरण आयिल्लें. शेतकी मंत्री रवी नाईक 15 ऑक्टोबर 2025 वर्सा संवसाराक अंतरले. काँग्रेस फुडारी केतन भाटीकाराक 15 मेक मरण आयलें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.